प्रेस घेवपाक मेन मुद्दो कितें काय म्हणल्यार तुम्ही पळयला आसतले हे दिसांनी रेप केसी मॉलेस्टेशन केसी भरपूर वाढल्या आणि बीजेपी सरकार तर असे दाखयता की तांचे फक्त एकूच हे आसा की बेटी बचाव बेटी पढाव व्हडले व्हडले इव्हेंट करता व्हडले व्हडले बॅनर लायता हे प्रोग्राम ते प्रोग्राम आणि जेन्ना बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न येता सरकार कितें करता। तुम्ही आता काल 2 दीस पहिले आयकला आसतले केस की एका चलयेक जे भाशेन मेंटली अनसाउंड आशिल्ले ते चलयेक व्हरता गाडयेन घालून व्हरता रेप जाता ताका वाटेर सोडटा। सरकार इतलो टायम खंय आशिल्लो पेट्रोलिंग खंय चल्ला वुमन पोलीस स्टेशनार गोंयान 2 आसा म्हणटा तांचें काम कितें आशिल्लें पिंक फोर्स कितें करता म्हणजे ही सगळी यंत्रणा बेश्टी नावाक तुम्ही यूज करता। आज तुम्ही पळयला आसतले की वचत ते मॉलेस्टेशन केसी आणि ह्यो केसी वाढल्या शिवोले त्या सायडीन तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयला आसतले की चलयांक वता आसतना कुणीय फकाणां मारता। मग सरकाराची ड्युटी कितें तुमकां जर स्टाफ जाय लेडीज घेयात न्ही ते सोडून हांगा जॉब स्कॅम चलता। जी गरज आसा जी गोंयकारांक गरज आसा ते पयलीं करात बायलांच्या सुरक्षेचो विचार करात। आज बायलो जर सक्षम आसत तांचे सुरक्षा आसत जाल्यार फुडें देश वतलो न्ही। गोंयान आज बायलांक इतलो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा। आता आमकांच जर सांची आमोरेचेर बस स्टँड आमकां भंय आसा जर एका बस स्टँडार जर कोणी बायलोराचे तांचे खातीर हाणें सरकारान कितें उपाय योजना केल्या ते चलयेक व्हरून रेप करसर आणि तो एक फार्म हाऊस काय तांचे हॉटेल आसा तातून केलो ताजेर कितें एक्शन घेतली ताजे कडेन आय कार्ड नासतना ताणें 5 चलयांक ते चलये बरोबर कशें अलाव केले हाजेर सरकार कित्याक फुडें उलयना। म्हणजे अशें खंय जर जालें जाल्यार तांकां जबाबदार कोण आमी म्हणटा सरकाराची ही होम मिनिस्ट्री आसा हे पोलीस डिपार्टमेंट करता कितें हे फक्त पोलीस डिपार्टमेंट कोणाक राज्य वचून खंयच्या पॉलिटिशियना खातीर दुसरे कोणाक त्रास करपाचे हाचे खातीर राज्य काम करपाक तयार आसा दिसाच्या ऑपोजिशनाक त्रास करपाक तयार आसा आणि अश्यो केसी आसतना हे पोलीस डिपार्टमेंट न्हिदना। मुख्यमंत्र्याक काय पडून वचना फक्त घोषणबाजी बेटी बचाव बेटी पढाव हेच उडोवपाचें एक्च्युअल ग्राउंडाचेर कितें चल्लां। आज गोंयान इतल्यो केसी वाडल्या गोंय आता दुसरे स्टेटी आमी जी म्हणटाली पळय दुसऱ्या स्टेटींनी अशें चल्लां आमी गोंय एक शांत आमकां ताज्या फुडें त्या स्टेटीच्या फुडें हे क्रायमांनी फुडें व्हरपाक सोदता अशें दिसता आमकां गोंय। 23 आणि 24 तारखेक गोंयान जी घडणूक घडली ताजो आमी खर शब्दान निषेध करपा खातीर गोंय प्रदेश काँग्रेस हांगासर आमी ताजी महिला कार्यकर्ती आमी हांगासर उपस्थित आसा। ह्या घटनेचो जाता तितलो निषेध म्हणजे आमी करता तितलो निषेध कमी आसा। अत्यंत लाजीरवाणी गजाल जाल्ली आसा की एक जे चली आसा जे मेंटली चॅलेंज्ड मानसीक दृष्ट्या दिव्यांग आशिल्ले पळय ताजेर हो अन्याय जाला आमकां तो शब्द उच्चार करपा बी खूप लज दिसता ताजेर बलात्कार जालो। आता ही जी सगळी घडणूक आसा पळय ती पयलींच्यान सांगूंक पडटा कित्याक त्या प्रत्येक घटनेक सरकार जबाबदार आसा। पहिली म्हळ्यार ते मडगांव बस स्टँडाचेर केप्याचे चली ते मडगांव बस स्टँडाचेर ते भोंवताले तेन्ना एका चल्यान ताजेर नजर दवरली आणि ताज्या मनान वाईट उद्देश आशिल्लो हे स्पष्ट जाले आता की ताज्या मनान वाईट उद्देश आशिल्लो। आता सरकार कडेन ह्या मुद्द्याचेर हांव प्रश्न विचारून सोदता की तुम्ही थंय ही जी जागो आसा पळय जंय बायलां आसूं जावं मनशां आसूं एकठांय जाता पळय थंय तुम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरा कित्याक लायना। समज थंय सीसीटीव्ही कॅमेरा तुम्ही लायत जाल्यार तुमकां तेन्नाच मॉनिटर करपाक मेळटा आशिल्लें न्ही की कोण चलो भुरगो पळय ताच्या कडेन फ्रेंडली जाता ताच्या कडेन फ्रेंडशीप करता आणि ताची अवस्था बी बरी ना हे पयल्यार कळटा। सो ताणें त्या चलीचेर नजर दवरून आपल्या फ्रेंडाक कॉल केलो कोण मित्र आशिल्ले ताचे वास्कोचे ताका 4 भुरग्यांक ताणें कॉल केलो आणि हेंची वय पळयत जाल्यार 18 ते 22 वर्सां म्हणजे चड वय ना तांचें शिकपाचे वय अशा वयान ती मनशां अशी अत्यंत घृणास्पद कृत्य करता हाजो आमी निषेध करता सरकारचोही निषेध करता। गृह मंत्रालय कितें करता आमचो गृहमंत्री कितें करता। गृहमंत्री फाटली ताजी टर्म आशिल्ली पळय तेन्ना विधानसभेत उबो रावन सगळ्यांक सांगतालो लोकांक सांगतालो एक तेन्ना अशीच वायट घडणूक घडली की दर्या वेळार एक चली भुरगी एक सकाळ फुडें म्हळ्यार फातोर्डेचेर ते भोंवताले सो ताका अशेंच वायट उद्देशान लोकांनी व्हेले आणि ताजेर बी एक वायट गजाल प्रसंग घडलो तेन्ना सो तेन्ना आमचे मुख्यमंत्री सांगताले की पालकांनी लक्ष दिवचें आपली भुरगीं खंय वता कितें करता चली भुरगीं तांचेर लक्ष दिवचें संस्कार दिवचे। जेन्ना मुख्यमंत्री अशी गजाल सांगता विधानसभेत उबो रावन तेन्ना
आता आमकां ताकाच प्रश्न विचारपाचो पडटा की बाबा सकाळ फुडें काळखान जर चली भुरगीं सुरक्षीत ना जाल्यार आतां कशी सुरक्षीत आसा पळय, दुसऱ्या वेळार खंय सुरक्षीत आसा हें तुमीच आमकां सांगात म्हणून. दुसरी गजाल म्हळ्यार जशें आतां मनीषा बायन सांगलें की एक गेस्ट हाऊस आशिल्लें, गेस्ट हाऊसाचेर बी पोलिसांनी लक्ष दिवंक जाय. म्हळ्यार हातूंत ताजोय बी अस्पाव आसा. जेन्ना ही भुरगीं थंय गेली, एका चलयेक घेवन गेली, सो ताजो ती रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजी जापसालदारकी आशिल्ली की कोण अशा प्रकारे संशयीत रित्या घेवन येता ताज्या प्रिमायसांत, तेन्ना ताणें सांगपाक पुलिसीक कळोवपाक जाय आशिल्लें. आता आमकां सुनीता सावंत जे SP आसा, पोलीस अधीक्षक दक्षिण गोंय, तांणी ही सगळी घडणूक सांगलेली आसा आणि ही मिडियाचेर बी आयिल्ली आसा. तर तातूंत कोण संशयीत आसा पळय तांकां धरले तुमी, ताका 7 दिवसाची रिमांड बी दिली. पूण आमी महिला काँग्रेसीची जी महिला आसा ती मागता की जाता तितल्या बेगीन तुम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट एक स्थापन करा आणि जाता तितल्या बेगीन त्या चलयेक तुम्ही न्याय दिया. आता ह्या भुरग्यांनी कितें केलें की एक बोलेनो गाडी रजिस्टर केली आणि बोलेनो गाडींतल्यान ताका व्हेले. म्हळ्यार ही 1, 2, 3 वरां भितर घडलेली घडणूक न्ही. 1 ते 1.5 दीस ते सगळे करपाक लागले. आणि हे सगळे जावन म्हणसर आमचे गृह खाते कितें करत आशिल्ले, इतली व्हडली गजाल जाली जाची अख्खे गोंय हादरून सोडले. आमी अशे घडणुकी UP, बिहार थंय घडटा पळय, चली भुरगीं बायलां बी सुरक्षीत ना, हे आमी आत्ता पर्यंत मिडियांतल्यान आयकले, आमी सोशल मिडियांतल्यान आयकले, आमी प्रिंट मिडियांतल्यान वाचले. पूण आता ह्यो घडणुकी आसा हे गोंयांत बी जावपाक लागले. सो हाजेर मुख्यमंत्री जे की गृहमंत्री आसा ताजे कितें म्हणणें आसा. बायन सांगले ताज्या विशयान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार. सो आता हो महिलाचेर अत्याचार न्ही. बीजेपीची जी महिला विंग आसा, बीजेपीचे ज्यो बायलो आसा त्यो न्हिदली, तांकां काळीज ना, तांकां वायट दिसना ह्यो घडणुकी आयकून वा वाचून पळोवन अशें आमी म्हणिना. आमी बायलो आसा, ते बी बायलो आसा. पूण तांकां तांचे जे वरिश्ठ आसा, तांची जी हायकमांड आसा, तांच्या कडल्यान आदेशच येना दिसतलो की तुमी हाजे बद्दल कितें तरी उलयात, आवाज करात म्हणून. सो तांकांय आमी विनंती करता की ही जी भुरगीं आसा पळय, ह्यो चलयो आसा गोंयच्यो, त्यो तुमच्यो बी चलयो आसा, आमच्यो बी चलयो आसा, कोणाची भयणी आसा, कोणाची ती आवय जातली. सो तुमी तांच्या खातीर कितें तरी तुमच्या मनात सहानुभूती आसा जाल्यार तुमी बी आवाज करात की बाबा तुम्ही जाता तितले बेगीन रिजायन जायात, राजीनामो दियात. आता ना दिल्यार तुम्ही कितें वाट कित्याची पळयता. फाटल्या दिसांन 1-2 वर्सां जाली घडणूक घडली सिद्धी नाईक म्हणून, ताका अजून पासून न्याय मेळूंक ना. सिद्धी नायकाचे शव मेळ्ळे अर्धनग्न अवस्थेत आणि ताका तुम्ही घोषित केले की ताणे आत्महत्या केली म्हणून. आता हाजेर जो अन्याय जालो ताजे तुम्ही सोक्षमोक्ष कशे लायतली. सो आम्ही सीएमाक मागता की जाता तितल्या बेगीन तुम्ही या घटनेचो सोक्षमोक्ष लायात आणि फास्ट ट्रॅक कोर्ट एक तुम्ही स्थापन करून त्या चली भुरगीक तुम्ही न्याय दियात म्हणून. बाकीच्या नाका गोंयान अशें तरी कायदो करात न्ही की बाबा लोकांक भंय दिसपा जाय. आयलो गेलो कोणी कोणाची फकाणां मारून वता, मॉलेस्टेशन केस जाता, कोर्टान वता, ताका बेल मेळटा, चालूच उरता. ह्या पेक्षा दुसरें आमी म्हणटात की आतां इतले व्हडले ते आतां बीजेपी मोदी व्हडली उलयता न्ही, मग हाजेर कित्याक कायदो कडक करना. आतां जरा तुमी पळयला आतां गेस्ट हावसान तो गेलो, गेस्ट हावसाचेर कितें एक्शन घेतली, लायसन कॅन्सल कित्याक करना. दुसरो भिवपाक जाय की अशें कोणाक येता आसतना आपल्याचेर आळ येतलो की आपूण फसतलो, किंवा त्या कॅबान बसतना ताणें विचारपाक जाय बाबा हे चली ताका इतले नोट जावना अशें न्ही, मागीर ताजी लायसनां कित्याक करना. टर्मिनेट करात, परत म्हणटा ते ताका मेळपाक जाय. जेन्ना मनशाच्या मनात भंय आसतलो की आपूण हे कृत्य केल्यार आपल्याक कडक शिक्षा मेळटली, तो तरी वाटेक वचचो ना. हांगा तर सगळ्यांक खबर आसा मॉलेस्ट केलो कितें जातलें व्हडलें बेल जातलो, बेल जावन केस वतली कोर्टान, 4 वर्सां उरतली, 5 वर्सां उरतली, डेटीन डेट मेळटली. जेन्ना मनशाक भंय ना तेन्ना तो बिंदास काम करता. भंय आसात न्ही, आमी कितें म्हणटा तुमी इतले उलयतात, व्हडले इव्हेंट करता, तो उलोवच्या पेक्षा तो भंय निर्माण करा. आता तुम्ही पहिला पेट्रोलिंग करता आसतना माहिती हे गेस्ट हाऊसाचे पेट्रोलिंग पोलीस करना. पोलीस कितें करतात, पोलिसांक कित्याक दवरला, बीट PC आनी कितें नांवां व्हडली दिल्या, कित्याक घालयतात ते. बस स्टँडाचेर ती पिंक फोर्स कित्याक दिसूना, किंवा पिंक फोर्साक अशें नजरेक कित्याक येवना. मग कित्याक तर वुमन पोलीस स्टेशन पिंक फोर्स नांवां व्हडली दिवन कितें करपाचें आसा. जेन्ना बायलांक सुरक्षा ना तुमची नांवां कित्याक तेमकां.
ती थंय ताजी जी कारवाई आसा ती स्टॉप जातली अशें न्हय न्ही. ऑलरेडी केस रजिस्टर जाली, त्या 5 लोकांक बी त्या भुरग्यांक धरले. सो ती चवकशी जातलीच न्ही फुडें मुखार, ती स्टॉप जावची न्ही. हे तसो कायदोच आसा, सो तशी ती प्रक्रियाच आसा. सो ताका लागून आमी रिजायन मागता. आतां पळय फाटले जी 1 वर्स आसा, 1 वर्सात 147 केसी जाले गोंयांत. मॉलेस्टेशन, मागीर ते विनयभंग आसा, मागीर ते अपहरण आसा, रेप केसीस आसा, त्या अश्यो घडणुको घडले. सो दिसान दीस चडांत चड ह्यो घडणुको वाडत आसा. सो आमची होम मिनिस्ट्री कितें करता? सो आमी कित्या खातीर मागणी करची न्हय तर? मायग्रंट इन्फ्लक्स मायग्रंटांचेर घालून आमी हातून सुटका करून घेवंक शकना. कित्याक मायग्रंट जावं भायली गोंया भायली मागीर तुमी आमी म्हणू शकता महाराष्ट्र जावं UP, बिहार, कर्नाटका हांगच्यान जी लोकां येता पळय ती भारताचीच नागरीक आसा. आणि ज्या राज्यांत ती येवन रावता आणि बिझनेस करूंक सोदता जाल्यार, शिक्षण घेता जाल्यार, कितेंय करता जाल्यार त्या राज्याचो म्हणल्यार भारताचो कायदो तांकांय बी लागू पडटा. तर ताजें इम्प्लिमेंटेशन कशें करपाचें ते त्या राज्याचो मुख्यमंत्री जावं त्या संबंधीत खात्याचो जो मंत्री आसा ती ताजी जबाबदारी आसा. सो अल्टिमेटली ही जबाबदारी निमाणी कोणाचेर येता? त्या खात्याच्या मंत्र्याचेर येता. सो ही ताका लागूनच अशें जाता अशें आमी म्हणूंक शकना.